नमस्कार। सध्या गोय विधानसभा अधिवेशन जे आसा पावसाळी ते सुरू आसा। 18 दिसांचे व्हडले अधिवेशन जे आहा ते चल्ला आणि अजून 6-7 दीस अधिवेशन हे बाकी आसा। पण सध्या आम्ही जर पळयत जाल्यार विधानसभा अधिवेशन चालू असताना आणि विधानसभेच्या फाटल्या वटेन म्हणजे फाटले कॅन्टीन जे आसा त्या कॅन्टीना कडले गटार जे आहा ते सगळे गटार तुंबलेले आहा। भितर ते व्हडले व्हडले टाक्यो कश्यो ज्यो चेंबर कशे आहा ते सुद्धा चॉकअप जाल्ले आहा। भितर प्लास्टिकच्यो बाटल्यो आहा आनी कितें कितें कोयर आसा आनी हो म्हाज्या फाटलो गटार जो आसा तो सारको फूल जाल्लो आसा। सो राज्यान एका वटेन डेंग्यूची लक्षणां किंवा डेंग्यूचे केसी मोठ्या प्रमाणात आढळटा असताना दुसऱ्या वटेन गोय विधानसभेच्या फाटल्यान सुद्धा ही अशीच स्थिती आसा आणि गटारां जी आसा ती सारकी तुंबलेली आसा। आणि आम्ही जर पळयत जाल्यार हांगासरूच ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो लागता म्हणजे जावं पुलीस आसता किंवा आमदार मंत्र्यांच्यो गाडयो सुद्धा ह्याच गटार जे तुंबला तेजे कुशीक आसा। सो फाल्यां जर कितें जळारी किंवा हे मच्छर चावन तांकां फाल्यां कितें जर जालें डेंग्यू सारक्यो केसी जाल्यो किंवा आनी जोर येवपाक लागलो जाल्यार तांकां सुद्धा डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा। सो खंय तरी सरकार म्हणजे जे सरकार कायदे करता किंवा जे सरकार राज्य चलयता त्या सरकाराचे सगळे 40 आमदार आणि बाकीचे मंत्री गोय विधानसभेन असताना विधानसभेच्या संकुला भितर आवारा भितर सुद्धा अशे तरेचे गटार तुंबलेल्या स्थितीन आमकां दिश्टी पडटा आणि हे बेगोबेग नितळ करपाची गरज आसा। नाजाल्यार लोकांक ह्यो जळारी चावून डेंग्यू मलेरिया आणि जोर इन्फेक्शन जे आहा ते वाडपाक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने, पर्वरी।